जायते कडेन लोकांचें म्हणणें आहा की तूं काँग्रेस जॉयन जावंक सोदता. कितें सांगूंक सोदता तो पॉलिटिक्सा बद्दल? म्हाका दिसता मार्च 15 तेज्या पयलीं खंय तरी इलेक्शन आतां एसेंब्लीचें जावपाचें आसा. हांवें चेअरपर्सन म्हणून 18 म्हयने काडलेले आसा वास्कोन. खुबशीं जाणांची कामांय केलेली आसा. आमच्या कावन्सिल वॉर्ड नंबर 15चें डेव्हलपमेंटूय केल्लेलें आसा. खुबश्यो पार्ट्यो लोकल म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड जावं आमची MG खुबश्यो सगळ्यो आमचे लोकल आनी नॅशनल पार्टी म्हाजे कडेन अप्रोच जाल्ल्यो आनी म्हाज्या सपोर्टरां कडेन बसून हांवें डिस्कस करून मिटींग करून एक फायनल पॉयंटर आमी खंय तरी लागीं पावलेले आसा. आनी येता त्या ऑक्टोबर एंडाक हांव खंय तरी पार्टीन जॉयन जावपाचो आहा. आनी ती पार्टी म्हटल्यार काँग्रेस पार्टी. आनी खंय तरी आतां म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीकूच स्कोप आहा म्हाकाय दिसता आनी आमच्या वास्कोकारांकूय दिसता. वास्कोन खंय तरी खुबशी डेव्हलपमेंटां अर्दवट उरलेलीं आसा. ती कंप्लीट करपा खातीर खंय तरी काँग्रेस पक्षूच करूंक शकता हांव म्हणटा. आनी वास्कोनूच न्हू म्हाका दिसता गोंयाभरान खंय तरी हेजो आवाज जावपाक जाय. हांगासर खुबशीं वर्सां काँग्रेस पार्टी नासलेली. पयलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर जुजे फिलीप आसलेलो. तेका लागून एलायन्स आसलेल्या कारणान खंय तरी NCP हांगा नासलेली. आनी हे फावट खंय तरी काँग्रेसीक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी हांव 1000+ लोकांक घेवन काँग्रेसीन एंट्री करतलो. केन्ना समोर तुमची एंट्री प्लॅन जाल्ली आहा? एंड ऑफ ऑक्टोबर आमी करतले.